आमची नदर ह्या वेळार जेजूचेर दवरून ह्या पवित्र संस्काराक ह्या सृश्टीच्या रचणाराक आमी वाखाणुया दिनवासुया ताचे मुखार आमचे मागणे दवरुया. हे सृष्टीचे आमी राखणदार. हे सृष्टींत आमकां ताणें घातलें. सगळें रचल्या उपरांत सगळे रचनेचे तेंगशे मनशाक रचले. हे रचने बरोबर ताची वाखाणणी करून ताका दिनवासून ताका वाखाणून ताची सगळी मोहिमा आमी मानून घेता. ताणें रचलेल्या रचना बरोबर सगळ्यांच्यान उलोवंक जायना. सगळ्यांच्यान आपली वाखाणणी आमचे भाशेन करूंक जायना. पण त्या सगळ्यांच्या नांवान तांची वाखाणणी तांचे दिनवास हे रचनेचे सगळे उल्हास आमी मनशांनी वयर काडून आमकां कारभारी केल्या. ह्या पासत बरे कारभारी कशे आमच्या सरपदवीदार रचणाराक आमच्या सांबाळणाराक आमकां जिवीत दिवप्याक आमी नमान करीत रावया. सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो. सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम. गाते हैं तेरे ही गुणगान. सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो. सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम. गाते हैं तेरे ही गुणगान. सारे सृष्टि को तेरा सहारा. सारे संकट से हमको बचाना. तेरे हाथों में जीवन था हमारा. अपनी राहों पर हमको चलाना.
सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। सगळे सृष्टीचो रचणार, सगळे सृष्टीचो राखणदार आनी सांबाळणार, सगळे सृष्टीचो सांबाळणार, जीव दिवपी। ह्या वेळार ताचेच मुखार आंकवार मरेचे उदोरी, आंकवार मरेचे सांगाती, आर्गां दिनवासनेचे गुलाबाचे माळी आमी देवाक वाखाणुया, सृष्टीच्या रुचणाराक दिनवासूया। हे पर्यावरणीक तेर्साचे मागणी आयज आमी करतल्या, पर्यावरणीक संतोषाचे मिस्तेर आमी नियाळटले। ह्या तेर्सान आमी आमचो भावार्थ उच्चारतल्या आनी आमचो भावार्थ उच्चारता आसतना देवाचे पर्यावरणीक गूण आमच्या दोळ्या मुखार हाडटले। ही पुस्तिका जण एकल्यान आपल्या हातान घेवची। तिसऱ्या पानाचेर पर्यावरणीक सत्मानता आमकां आसा। ही पर्यावरणीक सत्मानता भावार्थान विस्वासान भू पवित्र संस्काराच्या मुखार आमी उच्चारुया। सत्मानता देवा, सोर पदवीदार रचणारा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जीव प्राणी दिशिल्ली तशेंच ना दिशिल्ली ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, जो मनीस कूड जालो आनी आमचे मदें जियेलो,
रोचणीच्या जिणी सांगाताची येलो तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो आंकवार मरेतावन जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोदपदवीदार देवा रोजनाराच्या उजव्याक बसला तुयें हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो सगल्यो वस्तू पुरायपणी आनी पुर्तेपणी तो शार्ती पावूं सदमानता पवित्र आत्म्या जिविताच्या दातारा सैमीक वेवस्था तिगोवन दवरपी स्वासा कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो आनी रोचणेचो एकठार पातकाचें बोगसणे ओदीक करून सृश्टी नश्ट करपी पातकाचें कुडीचें जिवनपण आनी रोचणेची नवसरणी आनी सासणाचें जिवीत आमेन. बराबर आमच्या बापा आमच्या रोचणारा जो सगळ्या वस्तूंनी ठिकाण करताय तुजी रोचना पवित्र जावं जिविताचें आनी नितीचें तुजें राज येवं आनी सगळे रोचणेची काळजी स्वर्गार तशीच संवसारांत जावं गरजेक जाय ती भांडारां आज आमकां दी आनी गरजेवंतां सांगाता त्यो वांटूंक आमकां आदार दी दोतोरेक दुखयलेल्या पासत आमकां बोगोस जे बरी लोकांक आनी सृश्टीक दुमाळो दितल्या आमी बक्षिता दोतोरेर शांततायेन आमी चलूं दयाळायेन आमी वागूं आनी गरिबांक तशेंच पयसायलेल्यांची आमी राखण करूं कारण तुजोच हो संवसार जिवीत आनी सांबाळ सदांकाळ आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजी ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजी ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजी ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा रोचणारा तिगोवन दवरप्याक आनी जिणेच्या आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. पर्यावरणीक संतोसाचे मिस्तेर जिविताच्या घडणारा दर दिसाचो उजवाड आमचेर फांकयल्ल्या पासत तुका दिनवास ही सोबीत रचना जी खुशालकायेन आमकां जागयता आनी तुज्या पुताच्या देण्या खातीर जो आमचे मदें जियेलो हे संतोसाचे मिस्तेर नियाळटना सोडवणीच्या औरंगाबादचो आमी उगडास करता आनी संवसारांतल्या नव्या जिविता सांगाता आमी ते एक करता. मोवाळायेन ह्या रचनेची काळजी घेवंक आमकां शिकय नवें जिवीत जियोंक येवकारूंक आनी तुज्या अजापांनी संतोसूंक मारये रोजनाराचे माये ह्या संवसारांत शांती रावूंक आमची काळजां भर आनी सृश्टीचो सांबाळ करून आमकां खरी कुशालकाय फावो जावं त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. पयलो मिस्तेर बोडया गाब्रियेलान आंकवार मरेक खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गरबेस जाली नव्या जिविता वाटेन देवाचो उलो. ह्या पयल्या मिस्तेराचेर आमचो नियाळ बोडवो नव्या जिविताची खबर मारयेक सांगता आनी ती ओय म्हणटा रोजना लेगून नवें जिवीत परगडटा फुलतीं फुलां निकतीं जल्मून आयिल्ल्या जीव प्राण्याचें
रडणे आनी काळा प्रमाणे सैमाची बदळणी सगळ्या तरेच्या जिवांची राखण करूंक देवाच्या उल्याक आमी हयकार दिवया. ह्या मागण्याचो हेतू नवें जिवीत मनशाकूळ तशेंच सृश्टीचें राखूंक आनी काळजीदारपणान रोजनेचो सांबाळ करूंक उक्तेपण आमकां मागुया. तिसऱ्या पानार आमच्या रोजनारा जो सगळ्या वस्तूंनी ठिकाण करताय तुजी रोजना पवित्र जावं. जिविताचें आनी नितीचें तुजें राज येवं आनी सगळे रोजनेची काळजी स्वर्गार तशीच संवसारांत जावं. गरजेक जाय ती भांडारां आज आमकां दी आनी गरजेवंतां सांगाता त्यो वांटूंक आमकां आदार दी. धर्तरेक दुखयल्ल्या पासत आमकां बोगोस. जे परी लोकांक आनी सृश्टीक दुमाळो दितल्याक आमी बक्षिता. धर्तरेन शांततायेन आमी चलूं, दयाळायेन आमी वागूं आनी गरिबांक तशेंच पयसल्ल्यांची आमी राखण करूं. आमी सदांच म्हणटात की नमान मरे आतां म्हणटल्या आनीक भाग्यवंती मरे जी 5व्या पानार दिल्ली आसा ती म्हणटल्या. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वीस पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सदैव जो पूज येसू. भागवंती मरे नव्या जिविताचे माये रोजनेक येवकारून आनी सांबाळून आमचे पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या विस्वाशी जबाबा वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वीस पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भागवंती मरे नव्या जिविताचे माये रोजनेक येवकारून आनी सांबाळून आमचे पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या विस्वाशी जबाबा वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भागवंती मरे नव्या जिविताचे माये रोजनेक येवकारून आनी सांबाळून आमचे पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या विस्वाशी जबाबा वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भागवंती मरे नव्या जिविताचे माये रोजनेक येवकारून आनी सांबाळून आमचे पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या विस्वाशी जबाबा वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भागवंती मरे नव्या जिविताचे माये रोजनेक येवकारून आनी सांबाळून आमचे पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या विस्वाशी जबाबा वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भागवंती मरे नव्या जिविताचे माये रोजनेक येवकारून आनी सांबाळून आमचे पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या विस्वाशी जबाबा वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भागवंती मरे नव्या जिविताचे माये रोजनेक येवकारून आनी सांबाळून आमचे पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या विस्वाशी जबाबा वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भागवंती मरे नव्या जिविताचे माये रोजनेक येवकारून आनी सांबाळून आमचे पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या विस्वाशी जबाबा वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भागवंती मरे नव्या जिविताचे माये रोजनेक येवकारून आनी सांबाळून आमचे पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या विस्वाशी जबाबा वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भागवंती मरे नव्या जिविताचे माये रोजनेक येवकारून आनी सांबाळून आमचे पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या विस्वाशी जबाबा वेळार. आमेन. महिमा रोचणाराक तिगोवन दवरप्याक आनी जिणेच्या आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. हालेलुया हालेलुया
पयल्या खणा उपरांत मागणी. ओ जेजू, तूं उतरांतल्यान मनीस जालो, सृश्टीच्या रोडण्याक बेरोकान दिल्ल्या खातीर आमकां बोगोस. जिविताक होय म्हणून आनी रोजनेची राखण करूंक आमकां शिकय. दुसरो गूट. आंकवार मारिया गर्भेस्त आसतना सांत एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताईन 3 म्हयने रावली. रोचणेच्या खुशालकायेन वांटो घेवप. नियाळ. मारिया एलिझाबेथीक भेट करता आनी ही भेट खुशालकाय शिपडायता. रोचना पासून एकामेकाक संबंदीत आसता. न्हंय दर्यांत व्हांवता. झाडां जनावरांक आलाशिरो दिता आनी मनशां हेच रचनेचेर आदारीत आसता. जिविताच्या देण्यांतल्यानूच खरी खुशालकाय फावो जाता. ह्या मागण्याचो हेतू मेळटल्यो सवलती नितीन वापरपी समुदाया पासत आनी गरीब तशेंच पृथ्वे सांगाता एक सारकेपणान वागूंक करपा मागुया. तिसऱ्या पानार आमचे बापा, आमच्या रोजनारा जो सगल्या वस्तूंनी तिकाण करताय, तुजी रोजना पवित्र जावं. जिविताचे आनी नितीचे तुजें राज येवं आनी सगळे रोजनेची काळजी स्वर्गार तशीच संवसारांत जावं. गरजेक जाय ती भांडारां आज आमकां दी आनी गरजे वता सांगाता त्यो वांटूंक आमकां आदार दी. धर्तरेक दुखयलेल्या पासत आमकां बोगोस. जे परी लोकांक आनी सृश्टीक दुमाळो दितल्यांक आमी बक्षिता. धर्तरेर शांततायेन आमी चलूं, दयाळायेन आमी वागूं आनी गरिबांक तशेंच पयसायलेल्यांची आमी राखण करूं. 6व्या पानार भाग्यवंती बरी आसात ती आमी म्हणटल्या. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बरे एकचाराचे माय भुये सांगाता आनी भावपणान चलूं आमचे पासत विनंती कर आतां आनी दुसऱ्यांक पावपाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बरे एकचाराचे माय भुये सांगाता आमी भावपणान चलूं आमचे पासत विनंती कर आतां आनी दुसऱ्यांक पावपाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. एकचाराचे माय भुये सांगाता आमी भावपणान चलूं आमचे पासत विनंती कर आतां आनी दुसऱ्यांक पावपाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. एकचाराचे माय भुये सांगाता आमी भावपणान चलूं आमचे पासत विनंती कर आतां आनी दुसऱ्यांक पावपाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. एकचाराचे माय भुये सांगाता आमी भावपणान चलूं आमचे पासत विनंती कर आतां आनी दुसऱ्यांक पावपाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. एकचाराचे माय भुये सांगाता आमी भावपणान चलूं आमचे पासत विनंती कर आतां आनी दुसऱ्यांक पावपाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. एकचाराचे माय भुये सांगाता आमी भावपणान चलूं आमचे पासत विनंती कर आतां आनी दुसऱ्यांक पावपाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. एकचाराचे माय भुये सांगाता आमी भावपणान चलूं आमचे पासत विनंती कर आतां आनी दुसऱ्यांक पावपाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर च्युतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. एकचाराचे माय भुये सांगाता आमी भावपणान चलूं आमचे पासत विनंती कर आतां आनी दुसऱ्यांक पावपाच्या
घेवपाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर सा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे एकचाराचे माये बुये सांगता आम्ही भावपणान सोडून आमचे पासळ विनंती कर आता आणि दुसऱ्यांक पावपाच्या वेळार आमेन. महिमा रोचणाराक तिगोवन दवरप्याक आनी जिणेच्या आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. दुसऱ्या खणा उपरांत मागणी. ओ जेसू, रोचणेच्या आनंदा संवसाराची देणी संताबून दवरलेल्या खातीर आमकां बोगोस सहभागिलीपणान चलपी समुदायो बांदून आनंदाचे उल्हास सगळ्याक शिपडावंक आमकां आदार दी. तिसरो संतसाचो गूट. आंकवार मारिया बाळका जेजूक बेल्या शारान गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मदें परसूत जाली. सृश्टीन जेजूचो झोल नियाळ. जेजूचो झोल एका मोनजाती मदें एके शांत राती गोरवां गोट्यान जाता. ताचे येणे पवित्रताय सगळ्याक शिपडायता आनी ल्हानाचे ल्हान तशेंच दुर्बळाचे दुर्बळ सुवातांनी देव आसा म्हूण ताकीद करता. मागण्याचो हेतू सगळे रचनेचो सांबाळ करूंक आनी भायर आयिल्ल्यांची सेवा करूंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या रचनारा ज्यो सगल्यो वस्तूंनी तिकाण करताय तुजी रचना पवित्र जावं. जिविताचे आनी नितीचे तुजें राज येवं आनी सगळे रचनेची काळजी स्वर्गार तशीच संवसारांत जावं. गरजेक जाय ती भांडारां आज आमकां दी आनी गरजेवंतां सांगाता त्यो वांटूंक आमकां आदार दी. धर्तरेक दुखयलेल्या पासत आमकां भोगोस. जे परी लोकांक आनी सृश्टीक दुमाळो दितल्यांक आमी बक्षिता. धर्तरेर शांततायेन आमी चलून दयाळायेन आमी वागूं आनी गरिबांक तशेंच पयसायिल्ल्यांची आमी राखण करूं. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर सा उष्ट्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंत मरे ल्हानविकायेचे माये रचनेचे सादेपण पळोवंक आमचे पासत विनंती कर आतां आनी काळजी घेवपाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर सा उष्ट्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरे ल्हानविकायेचे माये रचनेचे सादेपण पळोवंक आमचे पासत विनंती कर आतां आनी काळजी घेवपाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर सा उष्ट्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरे ल्हानविकायेचे माये रचनेचे सादेपण पळोवंक आमचे पासत विनंती कर आतां आनी काळजी घेवपाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर सा उष्ट्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरे ल्हानविकायेचे माये रचनेचे सादेपण पळोवंक आमचे पासत विनंती कर आतां आनी काळजी घेवपाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर सा उष्ट्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरे ल्हानविकायेचे माये रचनेचे सादेपण पळोवंक आमचे पासत विनंती कर आतां आनी काळजी घेवपाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर सा उष्ट्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरे ल्हानविकायेचे माये रचनेचे सादेपण पळोवंक आमचे पासत विनंती कर
आता आणि काळजी घेवपाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर्चुते ऐसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान माये लाडकीचे माये रोजनेचे साधेपण प्रभू आमचे पासत विनोदी कर आता आणि काळजी घेवपाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर्चुते ऐसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान माये लाडकीचे माये रोजनेचे साधेपण प्रभू आमचे पासत विनोदी कर आता आणि काळजी घेवपाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर्चुते ऐसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान माये लाडकीचे माये रोजनेचे साधेपण प्रभू आमचे पासत विनोदी कर आता आणि काळजी घेवपाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर्चुते ऐसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान माये लाडकीचे माये रोजनेचे साधेपण प्रभू आमचे पासत विनोदी कर आता आणि काळजी घेवपाच्या वेळार आमेन. महिमा रचणारा तिगोवन दवरप्याक आनी जिणेच्या आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. तिसऱ्या खणा उपरांत मागणे ओ जेसू संवसाराच्या उजवाडा जाय तितल्याहून अदीक सवस्काय सोदूंक गेल्ल्या पासत आमकां बोगोस सादेपणान आनी रचनेच्या सोबितायेन तुजें आसणें अणभवूंक आमकां आदार दी. संतोसाचो चवथो गूण आंकवार मरीत बाळका जेजूक व्हेलो आनी भेटयलो देव तेंपलांत आनी ताका सांत सिमेवाच्या हातांत दिलो. देवाच्या पांयां आदी रोचना ओपूंक नियाळ मारिया आनी जुजे जेजूक देव तेंपलांत भेटयतात आनी एके भाशेन देवाक ती ताका ओपतात. हेच परी रोचना परतून रोचणाराक दिनवाशी मनान सेवेच्या उमाळ्यांनी आनी जबाबदारेन गोपूंक आमकां उलो. आमच्या रोचणारा जो सगळ्या वस्तूंनी ठिकाण करताय तुजी रोचना पवित्र जावं जिविताचे आनी नितीचे तुजें राज येवं आनी सगळे रोचनेची काळजी स्वर्गार तशीच संवसारांत जावं. गरजेक जाय ती भांडारां आज आमकां दी आनी गरजेवंता सांगाता त्यो वांटूंक आमकां आदार दी. दोतोरीक दुखयलेल्या पासत आमकां बोगोस जे परी लोकांक आनी सृश्टीक दुमाळो दितल्यांक आमी बक्षिता. दोतोरेर शांततायेन आमी चलूं दयाळायेन आमी वागूं आनी गरिबांक तशेंच पयसायलेल्यांची आमी राखण करूं. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर्चुते ऐसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू माई रोजना दिनवाशी मनात प्रस्तुत करून आमचे पासत विनंती कर आता आणि आमच्या जबाबदारीच्या कामा वेळार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर्चुते ऐसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू रोजना दिनवाशी मनात प्रस्तुत करून आमचे पासत विनंती कर आता आणि आमच्या जबाबदारीच्या कामा वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर्चुते ऐसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान माये गोपनीचे माये रोजना दिनवाशी मनात प्रस्तुत करून आमचे पासत विनंती कर आता आणि आमच्या जबाबदारीच्या कामा वेळार. आमेन.
नमान मरे कृपेन बुदले सर्वेस पोर्च तैसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैवन सुदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे ओमनेचे माये रोजना दिनवाशी मनान प्रस्तुत करून आमचे पासवात विनंती कर आता आणि आमच्या जबाबदारीच्या कामावेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुदले सर्वेस पोर्च तैसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैवन सुदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे ओमनेचे माये रोजना दिनवाशी मनान प्रस्तुत करून आमचे पासवात विनंती कर आता आणि आमच्या जबाबदारीच्या कामावेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुदले सर्वेस पोर्च तैसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैवन सुदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे ओमनेचे माये रोजना दिनवाशी मनान प्रस्तुत करून आमचे पासवात विनंती कर आता आणि आमच्या जबाबदारीच्या कामावेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुदले सर्वेस पोर्च तैसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैवन सुदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे ओमनेचे माये रोजना दिनवाशी मनान प्रस्तुत करून आमचे पासवात विनंती कर आता आणि आमच्या जबाबदारीच्या कामावेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुदले सर्वेस पोर्च तैसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैवन सुदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान ओमनेचे माये रोजना दिनवाशी मनान प्रस्तुत करून आमचे पासवात विनंती कर आता आणि आमच्या जबाबदारीच्या कामावेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुदले सर्वेस पोर्च तैसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैवन सुदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे ओमनेचे माये रोजना दिनवाशी मनान प्रस्तुत करून आमचे पासवात विनंती कर आता आणि आमच्या जबाबदारीच्या कामावेळार आमेन. मोहिमा रोचणारा ती गोवन दवरप्याक आणि जिणेच्या आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. चौथ्या खणा उपरांत ओ जेसू तूंच आमचे पवित्र देणे सृश्टीचे भांडार नश्ट केल्ल्या पासत आमकां बोगोस काळजीन आनी दिनवाशी मनान ही सृश्टी परतून देवाक समर्पूंक आमकां शिकय. पांचवो दूत परबीच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळूक जेजू देव टेंपलांत मेवलो. रोचणेंत जाणवाय सोदून काडो. नियाळ मारयेक आनी जुजे जेजू देव टेंपलांत शिकयतना मेळटा. देवाची जाणवाय फकत पवित्र सुवातांनी मेळना जाल्यार रोचणेंतल्यानूय ती व्यक्त जाता. जेपरी सुकणीं उडटात, नखेत्रां मांडावळीन आपल्याक सादर करतात आनी जिणेचें चक्र चालूच आसता, हीच ती गिरेस्तकाय देवाची जाणवाय. मागण्याचो हेतू रोचणे कडल्यान शिकूंक आनी काळजीदारपणान ताचे राखणदार जावंक उर्बा मागुया. तिसऱ्या पानार आमच्या रोचणारा जो सगळ्या वस्तूंनी तिखाण करताय तुजी रचना पवित्र जावं. जिविताचे आनी नितीचें तुजें राज येवं आनी सगळे रचनेची काळजी स्वर्गार तशीच संवसारांत जावं. गरजेक जाय ती भांडारां आज आमकां दी आनी गरजेवंतां सांगाता त्यो वांटूंक आमकां आदार दी. धर्तरेक दुखयलेल्या पासत आमकां बोगोस. जे परी लोकांक आनी सृश्टीक दुमाळो दितल्यान आमी बक्षिता. धर्तरेन शांततायेन आमी चलूं, दयाळायेन आमी वागूं आनी गरिबांक तशेंच पयसायलेल्यांची आमी राखण करूं. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पोर्च दयेसा उष्ट्या मदें तूं सदैवन सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरे जाणवायेचे माये सृश्टींतल्यान देवाची शिकवण आयकूंक आमचे पासत विनंती कर. आता आनी आमच्या शिक्षणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्शुतायसा उष्ट्यामध्ये सुदैवन सुदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे जाणवायचे माये सृष्टीतल्या देवाची शिकवण ऐकून आमचे पासून विनोदी कर आता आणि आमच्या शिक्षणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्शुतायसा उष्ट्यामध्ये सुदैवन सुदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे जाणवायचे माये सृष्टीतल्या देवाची शिकवण ऐकून आमचे पासून विनोदी कर आता आणि आमच्या शिक्षणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्शुतायसा उष्ट्यामध्ये सुदैवन सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे जाणवायचे माये सृष्टीतल्या देवाची शिकवण ऐकून आमचे पासून विनोदी कर आता आणि आमच्या शिक्षणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्शुतायसा उष्ट्यामध्ये सुदैवन सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे जाणवायचे माये सृष्टीतल्या देवाची शिकवण ऐकून आमचे पासून विनोदी कर आता आणि आमच्या शिक्षणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्शुतायसा उष्ट्यामध्ये सुदैवन सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे जाणवायचे माये सृष्टीतल्या देवाची शिकवण ऐकून आमचे पासून विनोदी कर आता आणि आमच्या शिक्षणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्शुतायसा उष्ट्यामध्ये सुदैवन सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे जाणवायचे माये सृष्टीतल्या देवाची शिकवण ऐकून आमचे पासून विनोदी कर आता आणि आमच्या शिक्षणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्शुतायसा उष्ट्यामध्ये सुदैवन सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे जाणवायचे माये सृष्टीतल्या देवाची शिकवण ऐकून आमचे पासून विनोदी कर आता आणि आमच्या शिक्षणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर्शुतायसा उष्ट्यामध्ये सुदैवन सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवान मारे जाणवायचे माये सृष्टीतल्या देवाची शिकवण ऐकून आमचे पासून विनोदी कर आता आणि आमच्या शिक्षणाच्या वेळार आमेन. महिमा रुचणारा तिगोवन दवरप्याक आणि जिणेच्या आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. पांचव्या कोणा उपरांत ओ जेजू जिणेच्या शिक्षका रुचनेच्या जाणवायेक बेरोकान दिल्ल्या पासत आमकां भोगोस माय तुवेचे आयकूंक आनी शाणेपणान चलोवंक आमकां आदार दी. चौथ्या पानार बरोबर नमान राणे म्हणूया. नमान राणे रोजनाराचे माये, आमचे जिवीत, आमची सृष्टी आणि आमचो बरवासो, तुझे आदीन आमी तुझी भुरगीं ह्या गायाळ संवसारांत रडटा. तुकाच आमची मागणी आमी उबारता. धर्तरेक आमचे जल्म भुंयेक केल्ल्या लुकसाणाची आमी दूख धरता. कृपे बरीत माये, तुझे दयाळायेची नदर गरिबांचेर आनी संवसाराचेर घाल. काळजी आनी संरक्षाचे भोवडे उपरांत तुझ्या पुता जेजूची सवस्काय हे रोजणेन आमकां दाखय. तूं गोंदवाडे आनी मोगाळ रोजनाचे मोवाळ माये, आमचे खातीर विनंती कर. देवाचे भाग्यवंत माये, ह्या संवसाराचे विस्वाशी साक्षीदार आमी जावं आनी क्रिस्ताचे बासावणे परपणे आमी चलूं.
आमची नदर ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारान जेजूचेर दवरुया. ताचेंच उतर आमकां जाणवाय दिता. ताचेंच उतर आमकां बूद दिता. ताचेंच उतर आमचें मन उजवाडायता. देखून ताच्या उतराक कान दिता तेन्ना आमकां आशिर्वाद मेळटा. हे रुचने बराबर आमच्याय कानार ही जेजूची उतरां पडूं आनी आमच्या कानार ही जेजूची उतरां पडटात तशींच हे आख्खे सृश्टीचेर, हे आख्खे सृश्टीच्या रुचनाचेर तांच्याय कानार पडूं ह्याच उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान देवाचें पवित्र उतर आयकूंक तयार जावया. मागणें करूंक शिकोय. आयच्या दिसा जेजू मुखार हे सृश्टीचे मिस्तेर आमी नियाळ्ळा. पर्यावरणीक तेर्साचे मागणें आमी केला. आमचेच पासत आनी आख्खे रुचने पासत मागला. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमकां रुचनार बापाशी एक करता. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमकां सोडवण दिवन सांबाळटल्या पुता लागीं एक करता. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन जिवीत दिवपी आत्म्या कडेन आमकां एक करता. एकाय खीण जेजूचेर नदर दवरुया आनी ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. हो आशिर्वाद आमकां आयज ह्या मागण्याक हाजीर जाल्ल्या हो आशिर्वाद सृश्टीच्या सगळ्या रुचनाक जांकां देवान मोगान आपुरबायेन रचल्या हो आशिर्वाद जी कोण आयज पयस रावन देवाक उलो मारता, सृश्टीच्या रुचनाराक उलो मारता तांकां. सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान. सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान.
Sodojzão Deus, Sodojzão Deus, Sodojzão Deachem Bopovitnão, Sodojzão Devache Bopovitranam, Sodojzão Jesus Deu Anis Muniz, Sodojzão Jesus Deu Anis Muniz, Sodojzão Juchenão, Sodojzão Jesus Genão, Sodojzão Juchem Bopovit Caris, Sodojzão Jesus Bopovit Caris, Sodojzão Jembo Molik Rogot, Sodojzão Jesus Bopovit Rogot, Sodojzão Jesus Bopovit Sacramental Travelha, Sodojzão Jesus Bopovit Sacramental Travelha, Sodojzão Deu Atmo Sant Buzonar, Sodojzão Deu Atmo Sant Buzonar, Sodojzão Deachimai Bagyon Tanquar Maria, Sodojzão Deachimai Bagyon Maria, Sodojzão Marij Povit Kotavin Gor Sambo, Sodojzão Marij Povit Kotavin Gor Sambo, Sodojzão Marij Onodvont Kuriot Mesej Sargar Varon, Sodojzão Marij Onodvont Kuriot Mesej Sargar Varon, Sodojzão Marij Nao Tianquar Animai, Sodojzão Marij Nao Tianquar Animai, Sodojzão Bagyon Ze Marij Bo Nirmal Poti, Sodojzão Bagyon Ze Marij Bo Nirmal Poti, Sodojzão Deu Tache Bodvian Bhaktantai, Sodojzão Deu Tache Bodvian Bhaktantai. सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा, अपनी राहों पर हमको चलाना।